소시도 지리트가 베토니다 내가 두암소름 뜨가 보승 본능 게다 내가 두암소시도 지리트가 베토니다 Baba kudagatnya wondon noi masasna Baba kudagatnya wondon noi masasna सगळ्या तुमकां देव बरो देश दिवं तुमकां देव कृपा दिवं बाबाचे पुत्राचे आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल भुरग्यांनो फ्रीडम ऑफ चॉयस वो विचून काडपाची सत्या आमकां सगल्यांक आसा हे सत्ते वरवीं आमच्यान बरें वो वायट विचूंक जाता पवित्र सोबीची शिकवण आमकां सांगता फ्रीडम इज द चॉयस बिटवीन इवल एंड गूड देवान बऱ्या आनी वायटा मदें विचून काडूंक आमकां सत्या दिलोली आसा दर दिसा देवाक आमी विचून देवचाराक पाठ करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोल मागुया आनी आमची मागणी देवान आयकूंक पातकी ओळखून घेवया चुकल्या म्हण देवाचे आनी एकामेकाचे साबार पावट सौरबाब बासांनी ह्या वेळार देवाचे काकुतीक आमी कार्तपणान उलो मारुया सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाची तोडां उच्चारून वायट दारुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे प्रसाद पातीवर सदांचाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर प्रदा देव आमची काकूत करून आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर कृष्णा काकूत कोर कृष्णा काकूत कोर कृष्णा काकूत कोर कृष्णा काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर Sorvesmora deva, sorgicharaya, sorpodredar deva, deva baba, amit ukrano poskar kotao, amit ukranin bastao, tujator vojvova paso, amit ukra wakata.
Chrysta, papacia ekliasputa, soglia deva sceglie, tu संसाराचे पापकाठाय आमची काकलूत तू बापाच्या उस्त्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे Poimal deva, sorgiani shakti tajaista sosari, kidak povidotmya sagati, deva bapa chevoi meg Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu explore, eklos tu por misfor, poi valeva, sorgiani shakti dajaista sosari. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक जें तूं आमकां भासयताय ताची आशा धरूंक बळपणान आमकां फावो कर आनी ह्या उतीर संवसारांत सुरीच्या सदांच तोगतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हे मागता आमच्या सिमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका देवचे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. Amen. जोसुआच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी जोसुवेन इस्रायेलाचे सगळे कुळांक शिके गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक फुडाऱ्यांक नितीदारांक आनी इस्रायेलाचे धोमशास्त्रियांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोसुवेन सगळे फौजेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची कोतल्यात ते आयजूच विचून काडात. नोदीचे पोलतोडी तुमचे पुर्वजांनी सेवा केल्ली त्या देवाची वो तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्यान आमोरिताचे देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव पोरजेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्टाचे देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमचे दोळे मुखार व्हडली अजापां केली. आनी आमी चलतले हांव ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळली. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. पोतू म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हजे अंतांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. ताच्या मागण्याची बोब तांच्या खानार पावता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा.
पृथुमे वेलो ताचो उगडास नाच करता. जबाब चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर ताचे आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जाचे काळीज दुखवला खोंटवला ताचे सोशेत सर्वेस्पर आसाच. जाचे मन खळवळटा वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बऱ्या मनशांक उपद्र कोश्ट भारी ओडचितात पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां राखता. एक पोरयान तो मोडूंक दिवचो ना. जबाब चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. खोट्या मनशाक वायटांतल्यान मरण येता. बऱ्या मनशाक जळटा ताका खाश्ट पडटली. आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोडटल्यांक तो खोदीच खाश लावचो ना. जबाब चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयल्लें चिटी वेले वाचप. भावा भयण्यांनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्यांक कश्यो आपल्या घोवाक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचो सोरवंडार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचो मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवाक सोख्तान खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिका तिचे आपण जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरजोडली. खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निस्कुळून तिका करून देवाचे खातीर ताणें अशें केलें. हाचे परी आपलो मोग करता तसो पोतिनीन आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसतात आनी तिचो बरो पुरोमोस करतात. क्रिस्तूय पवित्र सभेत हांय तशेंच करता. कित्याक ती ताचीच कूड आनी आमी तिचेच जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पोतिनीक एकवडटलो. ती दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. कित्याक क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबोध जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy. Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy. तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy. Soy sorvesporia, soy sorvesporia, soy, 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 soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी मुळे तो सांगता ते कठीण लागता. कोणाच्यान तसले आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच ओस्तंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हळें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जिवीत दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते जेजू पयलींच जावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेलीं आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालें. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रू ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो आनी भावा भयणीनो, आयज देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आयज आमची भुरगीं आमकां आदार दितलीं. तर हांव मागतां लियन प्लीज कम इन. लियनाच्या हातांत एक ट्रे आसा आनी तातूंत जायते भाशेच्यो चॉकलेट्यो आसात. गोल्डन कलराची, पर्पल कलराची आनी डेरी मिल्क चॉकलेट. आतां एडन मातशें मुखार येता. एडन डेरी मिल्काची चॉकलेट तूं विचून काड. ओके, मातशें लोकांक दाखय डेरी मिल्काची चॉकलेट. ओके, एडनान डेरी मिल्काची चॉकलेट विचून काडली. थँक्यू. एडन तुजें वचून जाता. थँक्यू. ओके, ज्युएलिन. ओके, ज्युएलिन, ट्रेयाचेर जायती चॉकलेट आसात. ती गोल्डन कलराची चॉकलेट आसा ती बरी दिसता. तुज्यान ती काडूंक जाता तुका जाय जाल्यार. ओके, सो ज्युएलिनान गोल्डन कलराची चॉकलेट काडल्या. ज्युएलिन थँक्यू. ना तूं घेवन वच, चॉकलेट घे, तुकाच ते. मेलिक्सन, ट्रेयान जायती चॉकलेट आसात. तुका जाय ती काड. ओके, सो मेलिक्सनान पर्पल कलराची काडल्यात. ओके, मेलिक्सन थँक्यू. लियान थँक्यू. भुरग्यानो, आमी बारीकसाणेन तुमी पळयल्या जाल्यार हांवें एकल्याक एक भाशेचें चॉयस दिलेलें. एडनाक हांवें सांगलां डेरी मिल्काची चॉकलेट काड. ताका हांवें विचून काडूंक सत्या दिवंक ना आनी चॉयस दिवंक ना ताका. डेरी मिल्काचीच चॉकलेट काड म्हूण सांगल्या. जाल्यार ज्युएलिन, ताका हांवें सांगलां ती चॉकलेट बरी दिसता गोल्डन कलराची. हांवें सजेशन घातलेलें, सो तुका जाय जाल्यार ती काड. वेरएज फॉर मेलिक्सनान सांगलें बाबा सगळे चॉकलेट आसात, तुका जाय ती काड. सो हांवें फ्री चॉयस दिलेलें ताका. तर आयज आमी हाचेर थोडोसो नियाळ केल्यार
देवान आमकां विचून काडूंक ताणें आमकां सत्या दिलां. ही हॅज गिवन अस द फ्रीडम ऑफ चॉयस. आनी ते आमी 3 भासांनी पळोवंक येता. पयले सुवातेर एडनाक केला ते भाशेन फकत डेरी मिल्काची चॉकलेट काड. देवान आज्ञा दिल्या आमकां आनी ती पाडूंक तो आमकां भासायता. चॉयस आसा आमचे मुखार, पूण देव आमकां आज्ञा दिता आनी तीच विचून काड म्हूण तो आमकां सांगता. पवित्र पुस्तकांत आमी हाची समजणी घेवया. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आदाव आनी एवेची खबर आमकां मेळटा. आदाव आनी एवेक देवान एकूच आज्ञा दिलोली, बागेंतल्या सगल्या झाडांची फळां खायात, पूण मोदेकांत एक रूख आसा, त्या रुखाचें फळ खायनाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लायनाकात. देवान ताका स्पश्टपणी आज्ञा दिलोली. तांचे मुखार चॉयस आसलेले, पूण तांकां विचून काडूंक ताणें सत्या दिली. ताणें देवाची आज्ञा सांबाळूंक जातालें वो नाकारूंक जातालें. ताणें कितें केलें तें आमी जाणात. ती देवाक नाकारता आनी वायट तें विचून काडटा. दुसरे सुवातेर दुसरे भाशेचे फ्रीडम ऑफ चॉयस ज्युएलान केल्ल्या ते भाशेन हांव सजेस्ट कोता, हांव सुचोवणी दिता, ती बरी दिसता, तुका जाय जाल्यार काड. तशेंच देव मनशाक सुचयता, तो सजेशन दिता, पूण विचून काडपाची सत्या तो आमकांच दिता. परत आमी पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 6व्या वेसवरांत इसायास प्रवाद्याक एक दर्शण फावो जाता आनी त्या दर्शणान देव आपली मोहिमा ताका दाखयता. आपलो प्रवादी जावंक तो ताका सुचयता, ताका उस्कायता. आनी इसायास प्रवादी देवाच्या उल्याक होयकार दिवन तो म्हणटा, सोम्या हो पडे हांव आसा, म्हाका धाड. तशेंच आमी 9व्या कोरारांत आमी पळोवया. 9व्या कोरारांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मारयेक बरी खबर दिली आनी ताचे मुखार ताणें देवाची येवजण मांडली. तिका तो सुचयता आनी म्हणटा की देवाची येवजण अशें आसा, देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान येतलो. आनी मारयेन हें सुचयलें उतर तें मानून घेता आनी ती आप कुशीन म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. देव सुचयता. इसायास प्रवादी आनी आंकवार मारयेन ह्या सुचोवण्याक कान दिवन तें बरें तें विचून काडटा, देवाची येवजण तें विचून काडटा. आनी तिसरे भाशेचे फ्रीडम ऑफ चॉयस मेलिक्सना केला त्या भाशेन. बाबा तुमचे मुखार जायते चॉयसीस आसात, तुका जाय ती काड. तशेंच देव मनशाक विचून काडूंक पुरी सत्या दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आयचें वाचप बरे भाशेन आमच्या भुरग्यांनी वाचल्यात. पयल्या वाचपांत आमकां जोशुएच्या पुस्तकांत मेळटा. जोशुआ आपल्या मरणा आदीं निमाण्या फावट तो पोरचेच्या जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक आनी धर्मिकांक, धर्मशास्त्रांक तो आपयता आनी तांचे फुडें तो पोरचेक विचार करता. सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात ते आयजूच विचून काडात. सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक निर्णय तो तांच्या भुजांचेर तो जबरदस्तीन गायना, पूण आप खोशेन तो तांकां विचून काडूंक तो तांकां सत्या दिता. 3 चॉयसीस तो तांचे मुखार दवरता. फर्स्ट, नदीचे पोलतणी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केल्ली त्या देवाची तुमी बोजण करूंक सोदतात. वो दुसरे सुवातेर, तुमी आतां जियेतात त्या देसांतल्या आमोरिताच्या देवाची तुमी बोजण करूंक सोदतात. वो तिसरी चॉयस, हांव आनी म्हजें कुटुंब सर्वेस्पराची सेवा करतात त्या देवाची तुमी बोजण करूंक सोदतात. आनी इस्रायल पोरसां आप खुशीन सर्वेस्परा देवाक ती विचून काडटात. सर्वेस्परा देवाची बोजण, ताची पुजा करूंक ती होयकार दिता. आनी एक उदाहरण आमी घेवया. देव पूर्णपणी आमकां सत्या दिता विचून काडूंक. ही आमकां दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांत मेळटा. मोइसेस इस्रायल पोरचे मुखार 2 वाटो दवरतात. तो म्हणटा, आयज जिवीत आनी सूख,
मरण आनी दूख हांव तुमचे मुखार दवरतां. सर्वेस्पराची आज्ञा तुमी सांबाळटल्यात जाल्यार तुमकां जिवीत आनी सूख मेवतलें. पूण तुमी कुडिया देवाक बोसतल्यात जाल्यार तुमकां मरण आनी दूख फावो जातलें. दोनूय वाटो तुमचे मुखार आसात. तुमकां जाय ते तुमच्यान विचून काडूंक जाता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपणाकूच किरकोळ करता आनी तो लोकां मुखार आपणाची आप परकोटणी तो करता. तो म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो, म्हजें मांस केल्या शिवाय आनी म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवे जिवीत आसूं नजो. इस्रायलाच्या देसांत रगत म्हणजे कुणायता जिवीत आनी एका मेंढऱ्याचें रगत पिवप म्हणजे तांच्यान चिंतून नजोंक जालें. मांस आनी रगत पिवप तांच्या मनांत पडोन आसलेलें. आनी आयज जेजू तांकां म्हणटा, म्हजें मांस खाल्ल्या शिवाय आनी म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवे जिवीत आसचें ना. एका मनशाचें मांस आनी रगत खावूंक तो तांकां हुस्कायता. आनी तांची ही उतरां आयकून ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसरून वेतात आनी ताच्या सांगाता ती आनीक भोवना. जेजू उक्तेपणी आपली शिकवण दिता. ताची शिकवण स्विकारूंक वो नाकारूंक आयकतल्याच्या हातांनी तो सोडटा. तर इश्टानो, आयज देवाचें उतर आमच्याय कानाचेर सादलां. जेजूक स्विकारूंक वो नाकारूंक आमकां सत्य आसा. वी हॅव द चॉयस. वी हॅव द फ्रीडम ऑफ चॉयस. हांव म्हजें विंचून काडप, हांव म्हजें विंचून काडटना हांव कित्याचेर आदारून हांव विंचून काडटां? बऱ्या आनी वायटा मदें हांव विंचून काडटां वो म्हाकाच फायद्याक पडटा तेंच हांव विंचून काडटां. इश्टानो, हांव कसलोय वावर वो कसलोय निर्णय घेता तेन्ना हांव देवाची येवजूण समजून घेवंक हांव प्रयत्न करतां काय? हांव कसलोय वावर सुरू करतना हांव मागणें करून देवाचो आशिर्वाद त्या वावराचेर हांव मागतां काय? आयज आमी ह्या महामारी कोवीड-19 पिडेक आमी सांबाळल्या. जायते तरेचे आमकां गोश्ट फुडो करचो पडटा. घरा भितरूच रावन आयसोलेट जावप वो लॅक्चर्स आमकां मोबायल फोनाचेर आयकूंक जायते पावटी कठीण जाता. पूण ह्या कठीण परिस्थिती वेळार आमची वागणूक कशी जाल्या? आमी कितें वेंचून काडटा? देवाच्या पोदवेचेर आमी बाबार दवरता वो आमी दुबावता? फुडाराचेर बरवश्यान आमी नदर घालता वो निराशीपणान आमी जियेता? दुसऱ्या सवे हांव मोगान जियेता, मोगान वागता वो हांव दुसऱ्यांचो द्वेस करता? तर भुरग्यानो, आतां जेन्ना जेजू खरेपणी ह्या आल्ताराचेर आजीर जातलो तेन्ना आमी ताचे लागीं बारीकसाणेन नियाळ करपी काडीस अ डिसर्निंग हार्ट फावो करूंक आमी मागुया. जेजू, तूं सुचयताय त्या वाटेर चलूंक आमकां तुजो आदार दी. जेन्ना म्हजे मुखार चॉयसीस आसात तेन्ना म्हाकाच फायद्याचें पडटा तें वेंचून काडूंक न्हय, पूण बरें तेंच वेंचून काडूंक आनी तुजी येवजण म्हज्या जिवितांत पाडूंक तूं म्हाका आदार आनी कृपा फावो कर. उबे रावात. आता आमच्या धर्माची स्वता आमी बाबार्थान उच्चारुया. सतमंतान देवाक, सर्वदार बापाक, स्वर्गाय पृथ्वीच्या रोजदाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताज्याकडे पुताक तुमच्या सुब्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी जमलो आंको मृतान जल्मलो 5 पदकां ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो ताका निखिलो
तो मेल्ल्यांमदे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो उठलो स्वर्गात चडलो स्वर्गदूतां देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सत्संतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणेचें जिवीत आमेन. प्रिच्या भयणी बाबांनो, देव आमकां सत्य दिता बरें तें आमकां जाय तें विचून काडूंक आनी आमी जायत पावटी बरें सोडून वायट विचून काडटा पूण आमी सदांच बऱ्याक हात घालूंक बरें तेंच विचून काडूंक आनी हे वरवीं सुरूचे राज्याचे वाटेर आमी आसूंक आतां कांय मागणी बापाक उबारुया बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच चड पातयेतल्या समाजाक देवाच्या बोलाची पदवेची आनी शक्तीची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोताव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसाचे वाटसूर म्हूण वळखून घेवन पोज्जेची बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोताव तुका. आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या अंचल्या पावड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस वत्तो हें सत मानून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोताव तुका. आयज जायते जाण आपल्या कोश्टां आनी आडकोली वेल्यार आपणाचो बावाट आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पात येवंक आनी धिरान आनी बोलान सगल्या वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोताव तुका. सुरूच्या मोगाळ बापा ही आमची कालती मागणी आज आमी तुका उबारलें ती तूं स्विकार कर आनी आमी संवसारांत जियेतना बरें तें सत्य नितीचें तें आनी देवाक मानतले सदांच आमी विचून काडूंक हे वरवीं आमी सुरूच्या वाटेर आसूंक सदां काळ आमकां तुजो आदार दी. हे मागतांच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. देणी आमची बेडोक घालता आमची खालसा तातूंत घालता आमची मनां तुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्त्रान हाडटा नाका चोरोस समोर पिता आमचे सुख सोर्बेट वयता मानून घे म्हूण विनोद कोता. आमचो हुंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो
तुमच्या बहिणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पयल्या बापाक मानतात असलें जावण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव सरस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणालोली परजा तुवें करून घेतली दळपणी हे तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ आनी आमी मागता ह्या मागता तुज्या पुता जोचे नवी आमेन सरस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबाडुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता सरस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सरस्परा पवित्र बापा सोर पदार सासनांच्या देवा सोर काणे सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओकाय दोतीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जवंतपणान जिखली आमकां समजतांक जिवीत सासनांचे आपल्या मयवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगवले आमकां दारां स्वर्गीची देखून आतां सगळ्या देवतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Covid, Covid, Covid Dormaraco, sorges por tu Covid, Covid, Covid Dormaraco, sorges por tu Sorgani sansar bolla Tuja swojego sorgi, Tyka sorbe spora ciebie wieta, taka sorgi, Tyka बापा करस्त पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्म्यांक धाडून ही देडी पवित्र कर मैं मागता जावं ती आमकां आमचे सोम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरण संसभेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसात समर्पणची तेच परी जेवण जाता अशें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशा बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bawartaco gut porgočuja. Somniacze sytysze moronami somorom dał, Ty się wynosi odporami porgotał, Ty się heniakami odmę.
तुझ्या मानाचो आनी पुनर्शांतपणाचो आमी भोगपणे घोडास करता आनी अशिविताचो उंडो आनी सोणूची कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जुची कुडे रगो श्रोतराम समजतांक पवित्र आत्म्या बरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगोन बापा फिलीप आमच्या गोंवळी बापा आनी सोलेन गोरगा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः शांतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भयणी भावांची काकूत कर तांकां श्रेश्ठ गतीन मेल्ल्यान समजतांक तुज्या पोसडी मुखार माड पळोवंक फावो कर आमा समाजतांची दया करून मागता आमकां मरे देवाची मागीर सांगाती शपोती बेगोन जुस्या बेगोन दवरता सूर काडून तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी त्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शिशू वरवीं जे सांगाता जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पयदार बापाक सुरंदोन वयोग तुका सासनांच्या सासनाक आमेन. देवान आमकां रुसल्यांत आनी सत्य दिल्या बरें वो वायट वेंचून काडून आनी आमचे मनीस सोयबीज असोकतायेक लागून वायट आसा तें वेंचून काडटा पूण देवाच्या आदारान देवाचे कृपेन आमच्यान वायट पयस करून बरें तें स्वताचें तें नितीचें तें देवाक मानवतलें आमचें वेंचून काडूं येता तर असलें जिवीत आमचें जावंक जेजू शिकोल्या मागण्या वरवीं बाबाचो आदार आमकां मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो कित्याक आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार देखून जिवितांत सवस्था आमकां दी सरूच्या सुखाक आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें उतरायता तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सोर पातकाली सुटोय सोराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पयशेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या शासनाक आमेन. स्पेशल काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे इश्टले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ए देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणां आमकां आपयलें ती आमी सुभागी सोमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे कांतरान म्हाका भलायकी मेळटली स्कोर साधनवी हे वांटो घेतलें पासून ओतमीक कमिन्यो आमी म्हणटा मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आशीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां
म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो पडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुरीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जुच्या मास आनी रगत आमच्या पिडेस आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानतात असलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडोय. हे मागता शपुता जेवचे नवी. आमेन. बसत. सुमानाची कार्यावळ मेल्ल्यांक मिसां सोमार आडोरांचेर मीस आसतलें फ्रांसीस इनास फेर्नांडिसाच्या आत्म्यान पयल्या वर्साचो गुडास
कोरोना बुधवारा दीस आठवड्याचे मीस आसतलें बॅप्टिस्ट फरांव पयल्या वर्साचो गुडास कोटारबाट तशेंच दिसा आठवड्याचे मीस आसतलें मानुएल बोस्क दानियल फेर्नांदीस महिन्याचो उगडास कोटारबाट कोयरूट ब्रेस्तारा दीस आठवड्याचे मीस आसतलें फिलोमेना पिंटो हिच्या आत्म्याक 3 वर्साचो उगडास सांतर शेट तशें आठवड्या मीस आसतलें ग्रेगोर फेर्नांदीस ग्रेगोरियो फेर्नांदीस महिन्याचो उगडास कुर्सावाडो कोरोना शुक्रार दीस आठवड्याचे मीस आसतलें मारिनो सांताना द सिल्वा इलोब हिच्या आत्म्याक महिन्याचो उगडास गोंकोय सोनारा दीस आठवड्याचे मीस मार्सेलिना डिसोझेच्या आत्म्याक महिन्याचो उगडास ग्रँड कोरोना अवासाचे पयले तान भावार्थ्यांक मिसांत वांटो घेवंक आमची इगोज आमी उक्ती केल्या सद्याक परिस्थिती नियाडून सुमानाच्या दिसांनी 7 आनी 8 वरांचे अशें 2 मिसां आसतलीं जाल्यार आयताराची 6:30, 8 आनी 9:30 वाजता 3 मिसां आनी सुमानाच्या आमी समोर उरता दर एक दिसा मिसां भाग घेतल्या समुदाय हो जोमे आमी मार्कार केल्ले आसात मिसार भावार्थ्यांचो आंगडो थारायल्लो आसा थारायल्ल्या परस सुबेज जायना जावच्याक त्या वाड्याच्या व समुदायाच्या वांगड्यांनी इगोर्जेच्या ऑफिसांत आदी फुडेंच आपलीं नांवां दिवची म्हूण आमची तुमकां विनंती मिसांत भाग घेवंक सोदतल्यान कोवीड प्रोटोकॉल्स जशें मास्क घालपाचें हात सॅनिटायज करपाचे आनी सोशल डिस्टन्सींग नेम सांबाळचे परिस्थिती बऱ्यो वायट जाता त्या प्रमाणे फुडले थाराव आमी घेतले 97-8 आमी साबिणमायेच्या जल्माची परब समोर मनयता हे परबेक तयारी कशी ऑगस्टाचे 30 नोव्याना सुरू जातात दर दिसा सांजेच्या 5 वरांचेर तेस आसतलो उपरांत भुरगीं सायबिणी फुलां घालतलीं आनी 5:30 वाजता नोव्यानाचे मीस नोव्यानाची आनी फेस्ताची मांडावळ देव संदेशकारांच्या हातच्या आदारान दोतोरीची भुरगीं चलयतलीं भक्तीपणान सायबिणीच्या नोव्यानांनी भाग घेवंक आमी तयार जावया सप्टेंबराचे पयले आयतारा म्हणजे सप्टेंबराचे 5 कोंकणी पब्लीक इगोर्ज सभेची जमात आसतली सकाळच्या 10:30 वाजता पॅरीस सेंटरांत अंदून वर्सा आमचे इगोर्जेन तिरावणेचो संस्काराची समारंभणी जातली नोव्हेंबराचे 14 सांजेच्या 4 वाजता क्रेज घेवंक तयार जातल्या उमेदवारांक ऑक्टोबराचे 11 तान लागशिल्ली तयारी सुरू जातली हे तयारे विशीं अदीक माहिती दिवच्याक सप्टेंबराचे 12 सकाळच्या 10:30 वाजता क्रेज घातलेल्या तरणाट्यांच्या अबापायन इगोर्जेंत क्रेज जमा जातली
आयच्या दिसाची मांडावळ बरे भाशेन केल्ल्यान एके भाशेन आपले उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक सुख संसातीचो बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडयता. उबे रावात. सुरेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत ह्या पवत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, वायट सोडून बरें तेंच विचून काडूंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Never money of the other shall come. Never shunting by soul Garavedao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ektai Jenami. Wanting get loud or sorrow. Stalen amcia deva kushal kain din vaskailo Neva mondirat liata kushal kalzan Neva shantin vai sorun gara